You have to take everything into consideration and thinking of the economy of the state and economy of the people. म्हणजे गोंय चलपाक जाय ते जर पळोवपाक गेले जाल्यार आय फायंड इट बायस. ते म्हणटा की बेसिकली ते इंडस्ट्रीचेर घालतात ना हातून सुद्दां निलेश बाब म्हणटा तसो इट इज लायक गाडी चलयता आसतना कोणे एक्सिडंट केलो आनी ताका लागून सगळे गाडी चलोवपाचे बंद हे प्रेझेंट सिच्युएशन. इन्स्टेड कोणे रॉंग गाडी चलयल्या, कशी ताका लायसन्स मेळ्ळें, तो अशी कित्याक चलयतालो आनी हू आर द कन्सर्न पिपलाक सायडीन दवरून रेस्ट ऑफ द पीपल जनरली खंय एक्सिडंट जाल्यार हेंच जाता न्ही तांकां सायडीन दवरून बाकीचे ट्रॅफिक तुमी सोडटात हांगा कितें ना सगळें बंद. दॅट इज द प्रेझेंट सिच्युएशन. एज जितले बेगीन द कन्सर्न ऑथॉरिटीज रियलायज की हें सगळें ट्रॅफिक बंद दवरून डॅमेज वील बी मच हायर दॅन 35,000 crores. आतां एज अ इमॅजीन मायनींग सपोज फॉर द नेक्स्ट 1 year सपोज चालू जायना फॉर वॉट एवर रिजन. आमी हय म्हणटात एनजीओ सुप्रीम कोर्टान वता, सुप्रीम कोर्ट हियर द केस, द मायन ओनर्स गोज, GMOE गोज अँड द इंडस्ट्री गोज. हें सगळें सपोज वर्सभर चलतात आनी फॉर वॉट एवर रिजन हाका हो नोशनल हो जरी नोशनल लॉस or we'll have to consider it will be much higher than 35,000 crores. It could be much higher than 35,000 crores. So हो सेपरेट इश्यू आसा. पूण हो जो एक्चुअल 35,000 crores आमी सपोज ओरिजिनल क्वेश्चनाचेर सपोज 35,000 crores हो फिगर ताणें दिला इज आय थिंक गोईंग बाय हीज मॅन्डेट की बरें हें मेनस प्रेझेंटली बंद करपाक ही हॅज क्रिएटेड. ओके चल आय बिलीव एटलीस्ट बेस्ड ऑन दीस थिंग की हो इतलो लॉस जावंक शकता. इफ दॅट इज द केस कितें करपाक जाय आशिल्लें? सगळें बंद करपाक नाका आशिल्लें म्हणटा तुमी. कितें करपाक जाय आशिल्लें? नाल्यार जोपर्यंत जायना तोपर्यंत कशें हें करप सॉल्व करप सिच्युएशन? See, आता पळय चालू आसा आनी एवरीबडी इज अवेअर ऑफ द कमिशन. एवरीबडी वील बी ऑन देअर म्हणजे आता जर डिपार्टमेंटाचे लोक मायनिंग डिपार्टमेंट ऑर एडमिनिस्ट्रेशन वील बी ऑन देअर टोज and they will monitor because of such a big activity which has happened and brought. They will be on their toes. Tomorrow they will see. Today there is so many people are suspended. One fellow has committed suicide. So nobody in the administration will take the onus on him. Main the even environmentalists argument आता this was the only way to get it back on track. No, see, this is very wrong. See, आता उलोवपाक गेले environmentalist उलोवता वतलो. म्हजें म्हणणें कितें आसा environmentalist पळय what is environmentalist? They are called environmentalists why? Because they don't have any other work. डायरेक्ट सांगता तुका. They are not stakeholders. They are not stakeholders. You have to consider. They are not फातर काय वचना. See, environmentalists फाटल्यान कितें आसा ताचो मोटो कितें and what is behind them that has to be inquired on. Now if you go to see the economy, this is a state as a function. People have to leave today. As we have to go ahead. We cannot go backwards. जाल्यार why the mines only आमी जर म्हणपाक गेले जाल्यार if you go backwards पयलीं मॅन्युअल मायनिंग चलतालें मागीर सेमी मेकनायज जालें आतां टोटल मेकनायज जालें जाल्यार दे वॉन्ट टू गो बॅक टू manual mining. That is what they want to do, or they want stop mining. See, my thing is what environmentalists are doing is their job, but how they are taking the perspective is very wrong. ना राजेंद्र म्हाका एक गजाल सांगात. हो जो निलेशाचो पॉयंट आतां जर घेतलो जाल्यार तुमी ते वाचून दाखयलें हें चुकिल्लें हें चुकिल्लें हें चुकिल्लें म्हणटा. वॉज देर एनी अदर वे टू टॅकल दीस सिच्युएशन? दॅट इज द पॉयंट. काय हेच दीस वॉज द ओनली वे? बंद करपाचें सगळें आनी मागीर हें करपाचें. दोन गोष्टी आहा. एक म्हणल्यार सॉल्व करप एडमिनिस्ट्रेटिव्हली म्हणल्यार एक्झिक्युटिव्हान सिस्टम लायक सिस्टम एक्झिक्युटिव्ह आनी दुसरी म्हणल्यार ज्युडिशरीन सॉल्व करप. आतां कितें जालां एक्झिक्युटिव्हान एक्शन घेवपाक पयलीं म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटान मार्चा साकून सप्टेंबर पर्यंत तो रिपोर्ट आपल्याल्या भितर दवरलो. 6 म्हयने सेंट्रल गव्हर्मेंटान तो आपल्या कडेन दवरलो. तो तांणी स्टेट गव्हर्मेंटाक कॉन्फिडन्साक घेवपाचें आनी तांणी कितें तरी ताजेर प्लॅन वर्कआवट करपाचो. तांणी तशें कांय करूं ना. स्टेट गव्हर्मेंटाक कंप्लिटली डार्कनेसांत दवरता. कित्याक फायनली लोकांचो प्रॉब्लेम जो आसा 25,000 ट्रकवाले 3 लाख लोक डिपेंडंट आहात तांचो प्रॉब्लेम स्टेटीक सॉल्व करचो पडटा. ताका सेंटराक करचो पडना. म्हणटा तांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक तांणी स्टेटी सांगपाचें आनी स्टेटीन कितें तरी ताका करेक्टीव एक्शन तेन्नाच्यान घेवपाक लागपाचें. हाजें कितें जालें एकदम पार्लमेंटाक घालो तो बॉब जातकीर सडनली आम सीएमान बंद केलें. ताणें बंद करतकीर हे हातूंत भितर सुप्रीम कोर्टाक गेले आनी सुप्रीम कोर्टान तें ऑटोमॅटिकली बेल्लारी केजी वेल्यान तें डिरायव्ह जालें. पार्लिमेंटान घालपाक मार्चानूच कित्याक घालूना? मार्चानूच रायट नाव आर वी इन अ मेस? Of course, we are in a total mess. At that time, maybe शाह कमिशन इन्क्वायरी केन्ना करतालो? ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी ताणें इन्व्हेस्टिगेशन करून दिल्लें, मार्चान दिलें. त्या वेळा
the situation ताका दिसले as maybe if I go by the mandate and I assume that Justice Shah has done an honorable job saying की आपण हो फिगर सांगले शिवाय हे काय बंद पडपाचे ना let us assume he is beyond politics so political situation हांगा सोड काँग्रेस असो बीजेपी असो whoever असो त्या वेळा हे आडावपाक ताणे तो फिगर बॉम्ब उडयलो धरतो पण त्या वेळापासून मार्च ते आज ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत सिच्युएशन हॅज चेंज गव्हर्नमेंट हॅज चेंज द पीपल इन द ऍडमिनिस्ट्रेशन हॅव चेंज द ॲटिट्यूड ऑफ द गव्हर्नमेंट हॅज बीन ओके द न्यू गव्हर्नमेंट हॅज बीन ब्रॉट बाय एन ओव्हरवेल्मिंग मॅन्डेट टू डू अ जॉब सो घरात तुम्ही नवो कॅप्टन इलेक्ट केला टीमीन आणि तुम्ही म्हणटा क्रिकेट खेळपा बंद करा तर दॅट इज म्हाका एक गजाल सांग आता एक गजाल हो जो व्हॅलिड पॉयंट आता पावसा दिसा हे जाल्ले न्ही जाल्यार कितलोसोच तांकां लिवे मेळटा आशिल्लो टायम मेळटा आशिल्लो परेकाराक आता सध्याची परिस्थिती किती तुम्ही किती सजेस्ट करता सत्ताधारी पक्षाचे आमदार म्हणून मायनिंग एरियातले आमदार म्हणून आणि खंय तरी ह्या बिझनेसा कडेन संबंधित आशिल्ले लागींचे मनीस म्हणून वॉट आर यू सजेस्टिंग वॉट शूड नाव सुप्रीम कोर्ट डू फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन हांव पयलो MLA जावचनी पयलीं हो रुलींग MLA जावचनी पयलीं हांव एक बिझनेसमॅन पयर बातम्या पत्रकारान ऑल वॉट एवर आय हॅड फायल्ड ड्युरिंग द इलेक्शन इट हॅज बीन ब्रॉट आउट एंड एवरीबडी हॅज सीन आय ओ 9 crores 10 lakh rupees at debts as an individual forget MLA मागीर न्ही पयलीं एज इंडिविजुअल सी आय एम अ बिझनेसमॅन आय एम अ एंटरप्रेनर and I have ventured into any business where any person ventures into business into liquidity firm. I कोणाक चोरू ना कोणाक हारू ना हांवें लोन काढून म्हजो धंदो केला आज म्हजो जर धंदो चलना म्हजोच सोड लोकांचे इतले लोकांचे धंदे चलना जाल्यार हाव आर दे गो टू रिपे बॅक सी धंदो म्हणल्यार कितें सी वॉट एवर वी हॅव वी ऑलवेज इन आ बॅलन्स शीट वी कन्सिडर एसेट इट गेट्स डिप्रिशिएटेड आज दे आर नो मोर एसेट्स दे आर बिकम लायबिलिटीज फॉर अस आमचे मशिनां ट्रक बार्जी हे सगळे रिलेटेड टू मायनिंग वॉट आय एम आस्किंग इज आता ह्या परिस्थिती भितर वॉट आर यू सजेस्टिंग की एक टाइम बाउंड घालून दिवपाचें डिसेंबर म्हळ्यार जाग्यार घालात आनी जानेवारीसान सुरू करात आर यू एक्सपेक्टिंग दॅट काइंड ऑफ एन ऑप्शन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इट हॅज टू बी देयर इज नो एक्सेप्ट इट हॅज टू बी सी टुडे आज जर जायना न्ही आज टुडे जस्ट द फर्स्ट मंथ इज ओवर of mining operations not starting which is real it is hit so badly and it is not only Kurchara and Savade it is going to hit all over Goa and to be paya I'm telling you I'm making a statement clear you will know mining does not start by the month of March म्हणजे मार्चान पासून तुमका हे mining चालू जायना then you will see the desperation on the people's faces of Goa and you will see गोंयान केन्ना असली गोष्टी जावना त्यो गोष्टी जावपाक लागतल्यो आता चालू जाल्ले तुम्ही पयल्या पयर So what I am saying is important is the people who have to survive. Some people have done something wrong. There is a law. You take them to law, put them, hang them, whatever you have to do to them. But because of a few people, other people should not suffer. Coming to the end, म्हाका मेन जो प्रश्न येता तो हांव इवन बाकीचे विचारता ते म्हळ्यार हे आतां लॉस जे आसा ते रिकवर करपा जाय एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द इंडस्ट्री एज अ चार्टर्ड अकाउंटंट is it possible to recover this loss शाक सांगपाचे रिकवर कर म्हणून पहिलो प्रश्न म्हणटा तो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट 35,000 कोटी हॅज बीन अराइव्ड एट बाय 127 मिलियन टन्स ते हिशोब इलिगल एक्सट्रॅक्शन फाटले 6 वर्साचे एस्टिमेशन करता तो हे सपोज पळयत जाल्यार सगळो इलिगल जालो इफ यू गो बाय 127 मिलियन टन्स बिकॉज एवरी इयर about 35 to 40 million tons of export happens. 6 वर्सान approximately 200-250 million tons export. Per declaration झाला 50 million tons is lying. Work in progress with all the mining. Total 300 million ton काढला. 127 million tons तुम्ही तातूंतलो illegal काय ताजे भायलो or whatever. If suppose you go by a basic prudent common sense कोणाक suppose हिशोब दाखयत जाल्यार ह्या 300तलो हो 127 is part on which income tax has been paid. Companies like SEZA have declared in their annual results. Royalties have been paid. Mormugao Port Trust have been paid. Center has been paid. Export duty has been paid. Everything has been paid 30% on that. आता हे पहिले जाल्यार 35,000 कोटी हो फिगर करेक्ट काय रॉंग हे आमी ऑलरेडी वी अंडरस्टूड की दिस फिगर इज लीवे चड असू शकता कमी असू शकता सो विदाउट अरायव्हिंग एट अ करेक्ट फिगर देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिकवरी सुरेश बाब कितें रिकवरी तांच्या हातूंतल्यान तर दिसता की ते म्हणटा रिकवरीचे घडये प्रश्न येनासतना रावता म्हाका सपोज तूं नोटीस धाडटा फाल्यां इन्कम टॅक्साची नोटीस धाडटा की प्लीज पे युअर टॅक्स डिमांड ऑफ अ फिगर आनी रुपीज सपोज घालना तूं घालूच शकना न्ही तुकाच खबर ना तुगेलो फिगर 35,000 कोटी करेक्ट आसा काय रॉंग I can debate ki तुगे figure 35,000 कोटी is not correct. I can fight it in court. I can debate on all technicalities. So निलेश तुमचे आधी दोन प्रश्न आहेत because of your dual role also.
पहिली गजाल म्हळ्यार रिकवरी करप ही सरकाराक शक्य आसा काय कितें, दुसरी गजाल म्हळ्यार केल्यार कितली करपाची. ना पळय इलिगल तेच सांगता न्ही, इट इज अ वेग स्टेटमेंट. आता कितें जाता आमी आतां शाह कमिशन हेज सांग, आतां शाह कमिशन हॅव बीन टेलिंग यू हाव ही हॅज डिरायव्ड नोबडी नोज. He has derived, he has shown, and as he has rightly pointed out, it is the total export only is said it is illegal. लिगल करूक ना. Legal करूंक ना, total illegal म्हणटा तो. See how you can recover something with that? Because what I feel is whatever export केला पळय, whatever 30% central tax, royalty with the state, everything has been paid for and exported. Now in that what he claims illegal is illegal extraction because the mines were not legal. तुम्ही कितें म्हणटा, देर कॅन बी एट द मोस्ट क्रिमिनल प्रोसिडींग्स, देर कॅन बी फायनान्शियल No प्रोसिडींग्स. financial proceedings. How? On what basis? That's what I'm saying. See, he has made a statement. Let me एक minute घेता सारको. He has made a statement that all mines are illegal. That means everything exported is illegal. So he is saying to recover all that. Is it possible? State has already in that. You mean to say central government also has done चोरी केल्या. स्टेट गव्हर्नमेंटाने चोरी केल्या, रॉयल्टी घेतल्या, 30% टॅक्स घेतला. म्हणजे सगळे जर चोरी केल्या म्हणटा, सगळ्यांनी चोरी केल्या म्हणटा, म्हणजे शाह कमिशन इज ग्रेट. आणि तेणे येवन परतून एक कमिशन म्हाका सांगता, परतून कमिशन आनी ते 1,35,000 डिटेल मातशे दिवचे ते हांव तेकडे मागता, मागीर रिकवरी चालू जाता. राजेंद्र बाब, म्हाका एक गजाल सांगात सारकी, ती म्हळ्यार जेन्ना हे निलेश बाब म्हणटा की शाह कमिशनान अनेक कमिशन काडच्यांनी डिटेल्स दिवच्यो, ते म्हणटा की एक्सपोर्टूच इल्लीगल म्हणटा, सगळी मायनस इल्लीगल म्हणटा, सेंट्रल गव्हर्मेंट इज चोर, स्टेट गव्हर्मेंट इज चोर. Is there any sense of in this demand of recovery? Recovery chair, I think we should not talk because it is in Supreme Court. Because it is sub judice, I think we would be. Recovery possible asa? Recovery is not in Supreme Court. It is the mining thing. Recovery ताका प्रोसिजर असतात. रिकवरी म्हणटी इंडस्ट्रीची 35,000 करू शकना. इट हॅज टू बी इंडिव्हिज्युअल पयली. म्हणल्यार अमक्या लिजान अमके काढले त्यांनी बाय दीस डॉक्युमेंटेशन, ताका क्लियरली ताका लिंक करचे पडटले, रॉयल्टी चलन लिंक करचे पडटले, बिल ऑफ लेडिंग चलन करचे पडटले कस्टमा वचून. ती दोन्ही लिंक करून ताका तू एक्स्ट्रा इतले काढले, इतले बॅलन्स काढला त्या लीज होल्डराक धाडचे ते कोणे करपाचे? करपाचे? शाज करपाचे. कित्याक तेणे 35 कोटी ताणे रिकमेंड केले त्या 35,000 प्रमाणे कोटी हे पोलिसांनी करपाय म्हणटा. पुलीस कसे करतले? पुलीस कशे करतले? how will they know from where he has derived? So he has to see, since he has derived 35,000 crores, he has to write, yes, this is the person who has done illegal extraction and he has done. तुम्ही कितें म्हणटा, कोणे करपाचें? इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सीन करचे पडटले. ताका mandate करपाचें तें. म्हाका सांग, पुलीस स्टेशनाच्यान एक क्रायम रजिस्टर जाता, तो क्रायम करते मनीस इन्व्हेस्टिगेट करता, पुलीस करता. आता शाह कमिशन 35,000 कोटी रिपोर्ट केला, मग त्याने इन्व्हेस्टिगेशन करून दिवपाक जाय न्ही ते. दॅट इज व्हॉट आय एम टू से. So पण basically ताका मॅन्डेट दिल्ली ना. मॅन्डेट पडटली. मॅन्डेट दिला तर दिया न्ही. हांवें सांगला न्ही, कमिशन ताका परतून mandate दिवची पडटली. ताका परतून कमिशना basically गोंयची सरकारान एक मॅन्डेट दिवची गोंयच्या पडटली. सरकारांनी दिल्लीच्या सरकारान सांगपाचें तुम्ही बसयल्ले, तुमचेच काँग्रेस गव्हर्मेंटान केल्ले न्ही तें. आतां तेणी सांगपाचें कमिशन बसय, परतून आनी 135,000 कोटीचे डिटेल दी म्हणून सांगपाचें. पण क्रिमिनॅलिटी इज इन द स्टेट ज्युरिडिक्शन. दॅट इज ट्रू, बट लेट हिम गिव्ह द रिपोर्ट. बेसिकली सद्याक आपलं लॉस जे आसा ते रिकवर करपाचेर क्लॅरिटी ना, कोणी करपाचें ताचेर क्लॅरिटी ना, कशी करपाचें ताचेर क्लॅरिटी ना. कशें करपा सोड, पयलीं लॉस कितले जालो तेंच खबर. कोणे घेतला ते करपाक जाय. आणि कोणे रिकवर ताजी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आणि ते कोणी इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें तेही क्लॅरिटी ना. हांव सांगूंक सोदता स्टेटीन करची पडटा ना, स्टेटीत हांव एक सांगूंक सोदता तुका. इफ 35,000 crores इज जस्टिफायड दॅट दिस इज होऱ्या चोरी जाल्या, आमचो परिकर सरकार जो आसा, आय डोंट थिंक यू विल वेट 1 minute even to recover it. I feel personally, because see, our government is never involved in whatever has happened. So why we should go ahead? Why we should not go ahead and recovering 35,000 crores? If 35,000 crores is going to be recovered, how गोंया सुंदर जातले आनी म्हाका कितें प्रॉब्लेम आहा? निलेश काब्राल, ह्या हाजेर आमी आयची भासाभास सोपयतात. खंय तरी पयलीं एक्चुअल अमावंट हें करात, मागीर इंडिव्हिज्युअली प्रत्येका कडच्यान तो रिकवर करात. ओगीच उलयनाकात, जाल्यार ओवरऑल इंडस्ट्रीचें इम्प्रेशन स्पॉयल जाता, फक्त सेन्सेशन जाता, तें करचें न्ही अशें हें मत ह्या सगळ्या डिबेटांतल्यान आयलां. तुमी तिगी जाण आयले, रियल वेल्यू, कारण इतली बरी भासाभास ह्या 35,000 crores जाल नाशिल्ली, लोकां खातीरय गरजेचें आशिल्लें, इन्सायट दिली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.